मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थं सेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हेरवट्टा देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानाचे रजत महोत्सवाचे हे संभ्रमांतू औंदू वर्साक स्वाम्याक आमंत्रण दिवन स्वाम्याला उपस्थिती स्वाम्याला मार्गदर्शनाचे एक मुखांतर जावन गेनू हे एक कार्यक्रमान करता म्हणून गेनो हांगाचे आढळीत मंडळी कुळावी जनान गांवचे जनान एक निर्धार कोरून गेनू हांगाचे आढळीत मंडळीन अत्यंत हृतपूर्वक जावन आमकां आमंत्रण दिले। ते आमंत्रणाक समजावन गेनूची आमगे लेखान एक वर्ष पहिलेची तांणी आमगेल फाट लागिल्ले आमगेल कार्यक्रम ही आशिल्ले कडे कार्यक्रमानंतर आम्ही आता हांगा मुक्कामाक येतासाची आयच्या दिवसाक बरे रितीरी भव्य रितीरी तुम्ही स्वागत स्वागत कितलो होड आशिल्ले कसकसाने वाद्य आशिल्ले कितले कितले टॅब्लो आशिल्लो हे महत्वाचे नाही। स्वाम्याक एक गौरव करता म्हणले तुमगेल भावन असणेवे ते अत्यंत महत्वाचे उर्त विना कितले नमुनेचे आशिल्ले आम्ही एक 10 नमुनेचे स्वाम्याक दाखोवे एक 10 नमुनेचे वाद्य दाखोवे हे महत्वाचे नाही। तुम्ही तुमगेल एनर्जी आमकां ना तुमगेल फोर्स आमकां दाखोवका म्हूण ना तुमगेल भावन दाखयल्यार मात्र पुरो जाता। देव अपेक्ष करचेही ते आम्हीही अपेक्ष करचेही ते शिष्यवर्गान तांगेले कितले संपत्ती आसा ना कसन तांगेले हे आसा हे आमकां महत्वाचे नाही। तागेले गुरु बद्दल भावन कशी आसा गुरु बद्दल तागेले एक गौरव कशी आसा हे ताणें दाखोवचें पडटा। त्या निमित्तान हेरवट्टा हे एक गांवांतू हाजे पयलेही आमी हांगा खाली एक भेटी दिवन गेल्ले किंतु आमगेले हे प्रप्रथमाचे वास्तव्य हांगा हे देवस्थानांतू घडता आसा। 2001 वर्षाक प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांगा पुनःप्रतिष्ठा कार्यक्रम करूसून दिले। 2010 हांगा दशमानोत्सवाचे कार्यक्रम जाले। आता 2026 हांगा रजत महोत्सव घडत आसा। एक कसन की म्हळ्यारी रजत महोत्सव 25 सुवर्ण महोत्सव 50 सुवर्ण महोत्सव म्हळ्यारी एक भांगराची न्हय म्हणून हे करता किंतु आज रुपया मोल पळयल्यारी तुमगेल रजत महोत्सव वैकेची त्या प्रमाणे रिची हांगा घडता आसा। म्हळ्यारी रजत म्हळ्यार आमी सिल्वर जुबली म्हणटाची आमी येतान त्याची पळयलें रजत पळयल कुडे न्ही रुपयाचे उड घासयले कित्याक की म्हळ्यार तितले आजी दिवसा एक 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 वाडत आसा लेकीन तितले सुलभ ना। जीवन ही आज दिवसाक कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग कसन म्हणटाचे आमी तेही दिवसान दिवसान तो वाडत आसा। असलेरीही देवाल उत्सव देवाल विजृंभण मात्र आमी कमीपण करचेक जायना म्हणून गेनू आता सर्वही जनान मेळून गेनू हे एक उत्सव ना जाल्यार रजत महोत्सव गांतून घेतिल्लो आसा। हरशी पळयत आशिल्ले कसन तुमगेले एक वैशिष्ट्य मेळचेक अवकाश आसा म्हणून आमकां हांगाचे प्रतिष्ठापनेचे डेट आनी कशें गोतना बट इयर मात्र गोत आसा। 2001 हे हांगा पुनःप्रतिष्ठा घडिले। सो 2001 धरल्यारी ते संख्या केल्यारी 3 संख्या मेळटा 2001 ऍड केलं म्हळ्यारी नंबर 3 मेळटा। आमगेलंतू तिथी गणना करताच आमी तंतु प्रतिपदा नंदा तिथी
नंतर री तशीच एक 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 भद्रा तिथी, द्वितीया मळे भद्रा तिथी, तृतीया मळे री विजया तिथी, चतुर्थी मळे रिक्ता तिथी, पंचमी मळे पूर्णा तिथी. वापस कडे राणी षष्ठी मळे री नंदा, भद्रा, विजया, रिक्ता आणि पूर्णा तिथी. सो अशी 3 पंता मी हे करताची मळे 15 तिथी निवे. सो तंतु तिसरी येऊची तसले हे विजया तिथी आणि हे एक 2001 कांतू जर ते हे केलं 3 आईले स्वाम्यान त्यांनी प्रश्न विचारले कशी तुम्ही करताची म्हणून घेन ते 2001 कांतू हांगा पुनःप्रतिष्ठा जले ते विजय जाऊचे तसले संख्ये एक समजाल तसले एक वर्षाक हांगा पुनःप्रतिष्ठापन घडले आणि तुमका प्रत्येक कार्यांतू तुमका विजयप्रद मिळला असा. त्या दिवसा आईच्या दिवसाक 18 त्याही जय संख्या म्हणून सांगितलं असा. त्यातून भगवद्गीता 8 अध्याय असा, 18 अध्याय, पुराण 18 हे मिळता. सो हे 18 संख्ये कसं नसा तेही जय संख्या म्हणून सांगितलं असा. स्वामीला आगमन वैकेची 18 तारीखाची हांगा जाल्ला असा. तदनंतर दशमानोत्सव येता ते 2001 आशिल्ले हांगा 2010 आयले ऍड केल्यार वैके वापस 3 येता आणि वापस विजयाची तुमका हे मिळता. तदनंतर आत्ता हांग कशी हे करचे 2026 आम्ही त्याची सांगले 2001 आणि 2010 आमका डेट गोतना खाली इयर मात्र गोत असा. किंतु देवाल अनुग्रहान 2026 म्हळे आता चलता असा प्रेझेंटली. आणि तुमगेले वर्धंती उत्सवाचे हे रजत महोत्सवाचे आगमन नाजेला आरंभ 5 तारीख तुलन चाल जाता, फाल्या तुलन चाल जाता. सो जर तुम्ही उठो ऍड करा 1901 2026 ऍड केलं म्हळे 19 20 झाले आणि 2026 हे केलं 10 झाले म्हळे 30 झाले. वापस 3 + 0 केल्यार आणि वापस 3 येता. सो फाल्याकानी मुकाविल दिवसांतू विजयाची जाऊची तशी देवान अनुग्रह केला असा. आर्टिफिशियली आम्ही काय करचे जाना नॅचरलीची देवान उठूची तुमका अनुग्रह केला असा. त्या नैशीची देवकी कृष्ण आईच्या दिवसाक उडुपींतू मध्वाचार्यांनी स्थापन केलं तसले कृष्णालय हांतूची नवीन स्वामी थंय पर्याय घेतासाची आणि आमगेल हांगा देवकी कृष्णा देवस्थानांत आमगेल हांगा आगमन जाता असा. सो असले एक थंय उडुपी कृष्ण हांगा हेरवटा देवकी कृष्ण. सो दोन्ही कडेची एक महत्वाचे दिवस जावन गेलो आयच्या दिवसाक परिगणन केल्लो असा. त्या नैशीची हे एक देवस्थान किंत हे आमगेल्या समाजाक एक कुलदेव जावन गेलो हे हांगा आचरण करताची. मस्त कुळावी लोक हांगा देवस्थानांत येऊन तांगेल सेवा त्यांनी करताची. केलो लोकांक गोवा कनी वच्चेक जायना जलेरी त्यांना तांगेले गावांत आशिल्ले तसले कुलदेवस्थानांतू नारळ दवरची की ना कसने तांकां वच्चेक अनानुकूल जलेरी त्याची देवालय सन्निधानांतू प्रार्थना करचे तसले एक संदर्भ आमगेले समाजान चोळून घेनायले. मूल गोमांतक आसा किंतु एक 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 शाखा अनेक कडे जल्ल असा. कागलांत एक असा, हेरवट्टांत एक असा, तशी अनेक मुखारी गेल कडे तुमका पळोवचेक मेळता. सो आमका एक आमगेल समाजाक अत्यंत प्रधान जावन घेन आशिल्ले तसले विषय कसन की म्हळ्यार एक गुरुमठ आणि एक कुलदेव हे 2 अत्यंत प्रधान जावन घेन आसा. त्यातून प्रति वर्षाक गुरुमठा वचून गुरुल सेव करची की तशीच गोमांतका कायल्यारी कुलदेवस्थाना वचून गेनो कुलदेवालेक सेव करून घेऊन येवची की नाजल नवरात्री संदर्भारी कौल प्रसाद उरता त्यांना कौल प्रसाद घेऊन येवची की. अर्थात तुमगेले कुलाचे संपूर्ण खंच कुळावी म्हणून तुम्ही सांगताची ते संपूर्ण कुळावी लोकाले रक्षण करचे तसल देवाकच आम्ही कुलदेव म्हणून आम्ही सांगताची. तांका एक गोत्र तांका एक सरनेम हे सरनेमाचो हे गोत्राचे व्यक्तीक हे कुलदेव लागता. तागेल कसनेची घरांतू ना मुकाविले कसने असल्यार वैकेची ते कुलदेवस्थानाला वचून घेऊन प्रसाद लावून घेऊन मुखार वच्चे वैके एक संदर्भ आमगेलांत आसा. केलो लोक इष्ट देवालेगी केलो लोक ग्राम देवालेगी प्रसाद लावचे अनेक असा. बाकी लोकांना कशी की म्हळ्यार सायबिणी लेगी प्रसाद लावचे. सायबिणी लेगीच आम्ही
कौल प्रसाद घेवचे अशी एक प्रथ आसा. सो आमगेले तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आज आमगेले समाजाचे चौडवांक मस्त देवाले अनुग्रहान तांकां बर जाल्लो आसा. मस्त अनेक भायल गांवांत वचून गेनू तांणी थंय शिक्षण घेवन बरे एक जॉब मेळून गेनू ते जॉबा निमित्तान कसन तांकां एक उत्पन्न जालें त्या उत्पन्नाचे केलो किंचित हांगा सेव करता आसले एक भावना आमगेल समाजांत आत्त पर्यंत जागृत आसा. मुखारी कशी जाता कितें जाता हे आमगेल हातार आसा. आमी ब्लेम करचें जायना. मुखावेल्या हक्का आमी चौडवांक तशी तयार करता की ती भावना ते केन्नाही ची नाश जायनाशीची खंयी वचो तो बेंगलोराक वचो ना अमेरिका वचो केन्ना केन्ना वर्धंती उरता तेन्ना तेन्ना हांगा येवन घेवन सेव करता म्हणले एक भावना आसा पळय ते जागृत जावन घेवन उरता म्हणले एक समाज बांधवांनी तांणी तशी एक वातावरण निर्माण करता. म्हळ्यार चौडवां शिक्षण घेताची जॉब करताची उट्टू जाले भई किंतु ताजे वट्टू आमगेले हे कुलदेव आमगेले गुरुमठ वर्धंती उत्सव हंतू वैकेची सक्रिय जावन गेनू चूक नाशीची येवन गेनू तांगेल हाजरी लावन घेवन तांणी सेव करता तशें एक भावना निरंतर जावन घेवन जागृत उरका म्हणून घेनू देवाला एक प्रार्थना करून घ्या. तुम्ही वैभव जाव का हांगा चुट्टूची चलोन होरका आज त्या प्रॉब्लेम ना. म्हालगड स्वामी 2001 कांतू त्यांना विचारताना विचारेल कसन विचारेल की म्हळ्यार तुम्ही कशी चलयता रे कित्याक की म्हळ्यार पैशाचे त्यांना तितले भारी हे नाशिल्ले मस्त त्रास आशिल्ले. एक देवाक एक नैवेद्य दाखोवका म्हळ्यार वैकेची कठीणाई तसले एक संदर्भ आशिल्लो. आज तशी ना. आज 10 आयदन व्हरून घेवन देवाक नैवेद्य दाखोवत तितले संपत्ती आसा किंतु तेन्ना मस्त लोक आशिल्ले भावनाशील लोक मस्त आशिल्ले आम्ही हे करे ते करे किंतु तांगेले एक जोडी नाशिल्ली. किंतु आज ही जोडी आसा भावन कमी जायना अशी उरका हे तरेची एक परिस्थिती आयिल्ली आसा. सो त्या निमित्तान भावन कोणाले कमी जालें ना किंतु हांगा गांवांत कोण आसा तांणी मानतार जाल्लो आसाची. तांणी सांगचे कसन की म्हळ्यार म्हागेल पाय आयकना म्हागेल खांद आयकना म्हाका चमकूचे जायना म्हाका हे जायना आनी चवडूंक खंय आसा म्हळ्यार बेंगलोर आसा म्हणटा. सो अशे तरेचे एक 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 प्रॅक्टिकली आमी सांगता आसाची एक एक गांवांत म्हूण न्ही खाली हांगा म्हूण न्ही ओटू कडेन पर्तगाळीक वयकेची आमकां लागता म्हळ्यार लागू आमी एक्सक्लूड करून घेवन तुमी सांगताचे अशी ना. आमी वापस एक ना एक रितीरी पुनः आरंभ करता म्हळ्यार कितें तरी भजना सप्ताहाचे एक हे दवरले. आतां मुखार आनी एकादशीचे आमी हे केले राम तारक मंत्राचे हे केले आमी केले म्हूण न्ही बट एक समाजा कडच्यान ते खंय तरी एक रुची ते एक भावना जागृत उरो म्हणल्यार एक दृष्टिकोनान एक 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 हेज्जे घेता आसाची आमगेले हेज्जे एक समजावून घेनू समाज वैके आमकां सपोर्ट करता आसाची हे अत्यंत संतोषाचे विषय आसा. कुलदेव म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार केलोपंत कसन जाता एक चेरडाक जर आमी अनेक पंथां सांगताची चेरडाक जर विचारले हे झाड एक येद्राक एक झाड दवरला बा ते चेरडाक विचारले राबा हे झाड पळोवन घेवन तू कसन दिसता रे म्हणून विचारले म्हळ्यार तो चल कसन सांगतालो झाड पळोवन फर्स्ट तो सांगता पान्न दिसता म्हणून सांगतालो. कडेर हे केल्यार ए ताजेर तू एक फल दिसता आसा म्हणून सांगतालो ना एक संपूर्ण झाड दिसता आसा म्हणून एक सांगतालो ना त्या झाडार एक पक्षी आसा म्हणून एक सांगतालो ना ताका जावक आशिल्ले तसले कशें रेंबे कोंबे म्हणून सांगता ब्रांचीस दिसता आसा म्हणून सांगतालो. उठू सांगता तो पान्न दिसता फल दिसता ना त्या झाडार बशिल्लो पक्षी दिसता ना ताका जालेल तसले कशें एक ब्रांचीस उठू दिसता चेरडाक बट दिसनाशिल्ले कसन ताका हा आमी ताई बेरू कसन म्हणटाची हे चेरडाक दिसना. तो चेरडा कसन दिसता भाईलच मात्र दिसता पान्न दिसले फल दिसले पक्षी दिसले ब्रांचीस दिसले उठू दिसले बट ते झाड कोणाल निमित्तान राबून आसा ताई बेरू कसन रूट्स म्हणटा मदर रूट्स आसा ताजी निमित्तान ते झाड राबून आसा. ते रूट्सा निमित्तान ते पान्न आमकां दिसत आसा ते पान्न आशिल्ले निमित्तान ताजेर एक ना फल आयिल्ले निमित्तान ताजेर एक पक्षी आयिल्लो आसा. सो कारण कशें
ते ताई बेरूची अत्यंत महत्वाचं असा. फाल्लेक उद्दा घाल रे म्हणून सांगले री कोणा घालता तुम्ही उद्दा? पान दिसता म्हणून पान्ना घालतावे ना, फल दिसता म्हणून फला घालतावे ना, घालची सकलची. आमका बाहेरची प्रपंच अशीची. आम्ही जर कोणाक तरी विचारले, अरे हे कुटुंबाचे कसन दिसत रे तुका म्हणून विचारले, खंचे एक प्रभू कुटुंब के ना आणि खंचे पै कुटुंब के ना आणि खंचे कुटुंबाचे तागेल कसन दिसत रे? अरे ताण एक 2 बंगले घेतील दिसत रे, ताण एक होड एक मर्सिडीज कार घेतील दिसता, ताण एक हंग एक भायर हेगडे इंडस्ट्रील हंतू एक ताण एक नवीन फॅक्टरी केलेले हे दिसता. तिगेल बायलीन एक बरेची पवळी कंटी कसकी घालला असा ते एक दिसता. आमका वैभव दिसता, बट कोणाल निमित्तान हे वैभव जल्ले ते मात्र दिसना. आणि ते वैभव कोणाल निमित्तान ताई बेरू म्हळ्यारी ह्याचीच आमगेले कुलदेव. त्या निमित्तानं आम्ही त्या कुलदेवाक म्हळे कोणाक दिसना, ते कोणाक तरी विचारले री ताण सांगचे तागेल कुलदेव दिसता असं म्हणून तो सांगना. ताण सांगचे ह्याचीची ताण कार घेतील दिसता, घर बांधील दिसता ना आणि कसं नाही तरी तागेले बँकांत बरे बँक बॅलन्स असेल दिसता. बट कोणाल निमित्तान हे उठूताक वैभव प्राप्त झाले ते मात्र कोणाक दिसना. त्यात कोणू आमगेल मूळ कसन की म्हळ्यार आमगेले कुलदेव. कडेरी तुम्ही उद्दा कोणा घालतात ते ताई बेरू कशी घालताची तशीची कुलदेव असताना प्रतिपंता येऊन गेलो. तुम्ही जर थंय सेव केलं म्हळ्यार थंय सार घालका, उद्दा घालका, बरे रीतीरी वागत करका, त्यान मात्र झाड बरे रीतीर जाता. तशीची तुमगेले कुलदेवस्थानात येऊन तुम्ही वागत केले म्हळे वागत म्हळे सेव केले, तुमगेल तुम्ही थंय श्रमदान केले, तुमगेल कसन एक संपत्तू कोणाल निमित्तान तुमका आयले ते जर दिल म्हळ्यारी. आता पळया झाडाक पान आयले ना, फूल आयले ना, फल आयले, ते कुसून गेले ना, ते पान पळ्यार तुम्ही कसं करता की म्हळ्यारी त्याची मुळा घालताची. त्याची झाडा तुल्यान आईल तसले कसन एक पान असा ना, फल असा ना, फूल असा कसन असा ते सार जाता म्हणून आम्ही खंय घालताची त्याचे मुळा घालताची की वापस ते सार जावन मातीन तू हे जावन घेऊन वापस ते झाडाक हे मिळता. तशीची आमगेल पान्न पैसे ना कसन एक भांगर वापस ते ताई बेरू जावन घेऊन असेल तसल कुलदेवाक दिल म्हळ्यारी वापस तुमगेले अभिवृद्धी जायत वता. त्या निमित्तानं ते आमक कसन देवान दिल्ला असा वापस किंचित आम्ही देवाक आम्ही हे केलं म्हळ्यारी देव आमका तितलेची बरे रीती करता म्हळे किती आम तुमका एक उदाहरण सांगितले. आता हे एक 25 वर्षाचे तुम्ही अत्यंत बरे रीतीरी स्मरण करून उडगास दवरन आमगेल 2001 कांतू पुनःप्रतिष्ठा जल्ले. आता वापस 25 वर्ष जाता असा आम्ही बरे रीतीरी एक उत्सव करका म्हणले एक स्मरण तुमका आयले ना जाल्यार करका करचे नाका हे कोणाल्या हातांत असा. बट तुम्ही ते आमगेल समाजाचे एक कसन की म्हळ्यारी आमका देवा सोडून घेऊन आमका उरचेक जायना. खंय वचा खंय मुल वचा तितले आमगेले एक देवस्थान की कुलदेवस्थान की ना कसने तरी एक सान समाज तरी कोण घेऊन भजन की एक गेट टुगेदर करत असेल एक आमगेले एक समाजाचे एक ते रीती रिवाज तशी चोळून घेऊन आईल असा. सो हे एक स्मरण करचस पळय ह्याचीच एक देवान दिले होड एक शक्ती म्हणून घेऊन लेक्का. आता तुमका खरे सांगचे गेले री आमगेल किंता आम्ही हांगुट्टू लोक मनुष्य लोक असाची आमगेल किंता अत्यंत बरे जीवन जर कोणाला हे केलं पक्षीलेची एक जीवन बरे असा म्हणून दिसता. कित्याक की म्हळ्यारी आम्ही उठका जाल्यारी अलाराम घालका पडता. पक्षी अलाराम ना अशी करेक्ट टायमार उठता. आमक कसं अलाराम घालका 6 घंटेक 7 घंटेक ना दुसऱ्यान कोणे तरी जागू का ना तसल कसं नाही तरी मात्यंत लोन उरका बँकाचे लोन असा म्हणून ना आणि कसं नाही तरी ह्या उरका त्यांनी तो उठचे कसं नाही तरी एक रिझन उरका. प्राणी पक्षी कसं नाहीची अलाराम घालून घेणो हे करका ते करका कसं नाही ना करेक्ट त्या गेल टायमाक ते उठता. आमगेले त्या कॅपॅसिटी ना त्या प्राणी लेगी ना पक्षी लेगी ते एक असा. आमका सकाळी उठलो कुडे ना टी कॉफी एक जाऊ का त्या पक्षी टी कॉफी काय ना कसं उद्दा मिळे त्याची सकाळी उठून उद्दा पेले त्यातकून ते आरामशीर असा
कशाने डायबिटीस ना, BP ना, हायपर टेन्शन ना, फॅट ना, कितेही ना, आमक मात्र प्रत्येक मनशांत एक ना जेले कसं नाही तरी असा. तिसरे तांक कसन की मळरी आमका केलो पण तसा आता बेसिक काल आयलताना 2-3 पंतन हाताच्या मी केलो पण तशी दिसता. आज आणि नावची ना करे स्प्रे घालगेन आज एक दिवस कशी तरी काड्या मुणगेन बैके करतात. प्राणी पक्षी तशी नाही खंय मिळतात थंय 1-2 पंता लोळगेन आणि वापस स्नान करून येतात. दिवसात 2 ता तरी स्नान करते तसेल एक स्वभाव तांगेला तसा. तांक कसन की मळरी उठलोक मिळताना कावळे नाजले सान सन 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 पक्षी उठू मिळतानाच पळय आरामशीरी फॅमिली टाइम स्पेंड करताच. एक लोकाला गे उलोची की हांग थंय उडची की हे त्यानी करताची. आम्ही केन्ना भेटताच पळय एकलो व्हॉट्सअपवर बशील उरता, एकलो इंस्टाग्रामवर बशील उरता आणि अनेक खंचकी हांत बशील उरता. फॅमिली टाइमात बशील तन वैकेची आमका सोशल मीडियाची चिंत उरता. तांगेल तशी ना आरामशीर फॅमिली टाइमवर फॅमिली टाइमची तांगेल उरता. आमगेल तशी जलना आजी अनेकलो सोशल मीडिया भितर आयला जना आमगेल फॅमिली टाइम म्हळ्यार तितले हांतूची जाऊन गेला असा. आमकानी उठूची मस्त पैसे खर्च करका पडता. एक पंता बँगलोर गेल्यारी एक करेक्ट बरेच बाल्कनी उरका यद्रा तुल्याने एक रिव्हर व्ह्यू दिस का ना आणि कसं नाही तरी सनसेट दिस का असेल तरी आणि हे करून घेणं पैसे देऊन घेणं आणि कस की मस्त आहे कर का. गोवा आयल्यार बीच प्रॉपर्टी जाऊ का, हाजी जाल्यार अशी जाऊ का, ते मडकेरी गेले हिल व्ह्यू जाऊ का असल आणि उठूची एक 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 आमगेल थिंकिंग पक्षीच कसं नाही ना खैन जाऊ का खैन झाडार बसलं वेळेला रिव्हर व्ह्यू वैके मिळे खंचे हजर गुड्ड्यार बसल्यार हिल व्ह्यू मिळे खंय वचो तुमगेले घरावर बिल्डिंग वापरून ताजेकिंत चड व्ह्यू कोणाक मिळता प्राणीक ना जे पक्षीक मिळता. आमक मिळना आम्ही टॅक्स भर का त्या पक्षीक टॅक्स वैके भरचे ना. आम्ही आर्किटेक्ट हांक तांकाने आपून घेन बिल्डिंग बांधका तांक त्या वैके ना कसने नाशीची आमगेकिंत चड व्ह्यू तांका मिळता. त्या न्हयशीची आमका हांग वचका जाल्यार थंय वचका जाल्यार मस्तीतला आमी त्रास घेऊ का. बँगलोर वचका बा ना भायल देशाक वचका बा पासपोर्ट करका विजा USA विजा करचे गेले तो ट्रम्प कसकसन म्हणता म्हणून घेन गोतना तो आणि एक्स्ट्रा एक 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 तारीफ लायता. तुम्ही इतले एक्स्ट्रा पे करा ना जे तुमक भितर घ्या ना भायर घालता हे ते मस्तीतला सा. पासपोर्ट नाशीची विजा नाशीची एअर ट्रॅव्हल करता म्हळे ते पक्षी राजाम गेले. काही पासपोर्ट ना तांका कसने विजा ना कसने पैसे देऊ का म्हणून ना खंय जाऊ का कितल जाऊ का फिरत उरत. त्यात कोण सांगले आमगेल किंता पक्षीचे जीवन उठू लोकांकिंत पक्षी जीवन श्रेष्ठ म्हणून दिसता. किंतु एक ड्रॉबॅक इतलं उठू असल्यावर वैकेची त्या पक्षीक खंचे देवान सृष्टी केल्या त्या देवाक स्मरण करत असेल शक्ती मात्र तांक नाशील निमित्तानं त्या पक्षीक तितला आम्ही महत्व दिवच्याक जायना. बाकी उठूची उरतले उडच्याक जाताले पैसे नाशी उडचे जाताले विजा नाशी उडचे जाताले आमगेल किंता बेस्ट घर तांका बेस्ट व्ह्यू अशील घर मिळताले फॅमिली टाइम बेके तांका बेस्ट उरताले ना तांनी बिगीच अलाराम नाशी बिगी उठचे काही तांका अवकाश उरताले. किंतु एक कसन की म्हळ्यारी देवाक मात्र उडगास करत असले शक्ती तांक देवान दिलना. त्या शक्ती आमगेलांत कितलेही आम्ही बिगी उठना उरताले आमका मस्तीतले त्रास उरताले कसने उरताले किंतु देवाक स्मरण करत असेल शक्ती मनुष्य वर्गांक मात्र देवाने दिल्ला सा. सो त्या स्मरण तुम्ही आत्त केल्ला सा. 25 वर्ष जाल्ले रजत संभ्रम येतासा मागेले तुगेल नाही आमगेल देवकी कृष्णाला 25 वर्षाचे येता असताना आम्ही बरे रीतीर कोण गेलो देवालय कृपाशीर्वादाक पात्र जाऊ का म्हणून गेले तुमका एक स्मरण येईल पळय ह्याची देवान दिल तसल होड शक्ती म्हणून गेलो तुम्ही लेखून घेऊ का अशी उठलोकांक या ना असल एक स्मरण शक्ती येऊ का जलरी सतत जाऊन गेलो आम्ही देवालय चिंतन आणि मंथन करत उरका. देवान तुमके रजत महोत्सव करचित असले शक्तीही दिले स्मरणही दिले स्वामीला उपस्थिती वैकेची तुमका प्राप्त जल्लसा असल एक अवकाश तुम्ही हे बरे रीतीरी तुम्ही करूसून घेऊची तशी देवान तुम शक्ती सामर्थ्य ह्या संदर्भारी दिलेले असा. मुकाविल दिवसांतू फायच्या दिवसातुलेन तुमगेले वार्षिक प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव आरंभ जावचसा
अनेक समाजाचे लोक आयला असा कुळावी लोक तर येताचीची कित्याक म्हणत आमगेले कुलदेव किंतु गावचे लोकांवैकेची येऊन गेलो कित्याक म्हळ्यारी आज सांगताना कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगत्ताकची एक गुरु जाऊन गेन असेल तसले देवकी कृष्ण हांगा विराजमान जाऊन असेल तना गावच्या सर्वही लोकांना हांत उपस्थिती उरून गेलो ते कृष्णाला कृपा आशीर्वादाक पात्र जाऊ का तशीच आमगेलो रामदेव वीर विठ्ठल वैकेची हांगा आईल असा तर निमित्तानं त्या देवाल वैकेची सेव करून गेलो तुम्ही सर्व लोकांना कशी अवकाश मिळता तशी देवाल सेव करच्याक तुमगेल समय व्यतीत करचे कोणाक नाशील तसले एक अवकाशू देवान आमक दिले मनुष्य वर्गांक सो जल तितले तुम्ही ताजे बद्दल समय अवकाश तुम्ही घेऊ का कित्याक म्हळ्यार पक्षीक कितलेही हे असले री ताण वापस देवाल स्मरण करका जाल्यार री ताण मनुष्य जन्म घेऊन गेनूची देवाल स्मरण करून घेवका पडता सो तितले तांकां नाशिल तसल भाग्य देवान आमक दिलेल तना त्या भाग्याचे संपूर्ण आम्ही अवकाश घेऊन गेलो जल तितले देवाले लागगी उरचक आम्ही प्रयत्न करका कित्याक म्हळ्यार कितला मी लागगी उरताची तितला मी सेफ केलो पंता आता आमकां आता आमगेलेच एक उदाहरण सांगताची आमगेले फंक्शन जाले प्रायम मिनिस्टर आयलो कार्यक्रमांनी तुम्ही पळयल्लो आसा आता कसं जात की म्हळ्यार प्रायम मिनिस्टर म्हळ्यार ना तागेले सेक्युरिटी प्रोटोकॉल उरता तांगेले एसपीजी कमांडो उरता सो तांगेले एक प्रोटोकॉल म्हळ्यार हे एक सिस्टम ताण असताना हांग पर्यंत रावका ताण मुखार वचका अशें तांगेले एक सिस्टम उरता आनी ते योग्य कित्याक आमगेले देशाचो प्रधानमंत्री तागेले एक सुरक्षेचे एक व्यवस्था तांणी दवरून घेवचे अत्यंत योग्य बट एकदा कसं जात की म्हळ्यार आता आमकां एक दिसता आम्ही एक प्रदक्षिण करताना कसकी एक विषय येता आणि कसन तरी येता तेन कसं जात की म्हळ्यार एसपीजीन कसन सांगचोर्त की म्हळ्यार तुम्ही हांगा रावपाची तांणी एक प्रदक्षिण करून घेवन येताची आमकां ना आमकां कसाने कांय तोंदर ना किंतु केलो पण कसं जाता थंय बरयल्ले केलो नांव न्ही आशिल्ले जप केंद्राचे उठू नांव न्ही आशिल्ले ते आमगेले पीएम कोणे तरी एक सांगका हे कसं नाव नाजाल्यार सहस्रनाम म्हणून जाताले खंयची एक सहस्रनाम बरयले उरताले म्हणले क्लियर कळना आनी तांतू एक प्लेस हे त्यांनी बरयले सहस्रनाम म्हणून कळनाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार सकयल एक कडेन कुमटा येता एक कडेन भटकळ येता एक कडेन होन्नावर येता एक कडेन साऊथ केंद्र येता एक कडेन मुंबय येता एक कडेन कर्नाटक येता हे कसं नाही म्हणून गेलो केलो पण कळना बट एसपीजीन सांगचे कसं की म्हळ्यार तुम्ही हांग पर्यंत हे करा ओके बट कसं जात की म्हळ्यार ते गेलतना पीएम थंय उरता पीएमान विचारचे परिक्रम करचे आसा वय करचे आसा यायचे म्हळ्यार वचून घेवन आयले एसपीजीन सांगिल्ले तागे लागीं रबले री हे उठूची जावन घेनात हे लौकिक जिवनांत मी तुमकां सांगले एक लौकिक जिवनांतू एक कोणाल तरी एक बरे व्यक्ती वट्टू तुमगेले संपर्क आसा ना तुमके एक पोलिसाल एक संपर्क आसा म्हणून घेवन लेखल म्हळ्यार ना येद्रा मनुष्य तुमगेले खबरीक येवच्याक वतना येद्रा मनुष्य तुमगेले खबरीक वचे ना आता मी पीएमान सांगला बा परिक्रमा करी यो म्हणटना आमी गेले तेन्ना एसपीजी याना मध्ये कित्याक म्हळ्यार थंय पीएम थंय आशिल्ले निमित्तान एसपीजी मध्ये आनी हे करच्याक वतना कित्याक म्हळ्यार पीएमान सांगले न्ही तुमकां वचका म्हणून घेवन आमगेले वटू येवका म्हणून घेवन सो तेन्ना एसपीजी वयके ना तुम्ही थंय रावपाचे म्हणून घेवन ताण सांगचेक जायना कित्याक म्हळ्यार पीएमान चार्ज घेतिल्लो आसा पीएमान ओव्हर रूल करचेक जाता तशीच आमी जर देवा लागीं उरलो म्हळ्यार येद्रा कोणेय मनुष्य आयल्यार वयकेची ताका हे करचेक जायना कित्याक म्हळ्यार तो त्या देवाक नमगुलयेन आसा तूं तागेले खबरीक गेलो म्हळ्यार देव मागेले खबरीक येतालो त्यातकून तागेले खबरीक वचचे नाका अशी जाता जिवनांत मारे तूं तागेले खबरीक वच नाका तो मारे ताका डीजीले परिचय आसा आयजील परिचय आसा फाल्यां कसने जालें म्हळ्यार तो मागेले वयर येवन कसने केस घालतालो तागेले खबरीक एक वच नाका म्हणटाच अशी लौकिकांत तूं उलयतच मारे तागेले मस्त संपर्क आसा आमी तागेले खबरीक वचचे नाका म्हणून घेवन सांगतच तशीच देवाल जर आमकां बरे एक संपर्क उरले देवाल एक मस्त कितलो आमी लागीं वचच्याक आमी प्रयत्न करताची तेन्ना येद्राच मनुष्य आमकां त्रास दिवच्याक येना तातकून देवा लागीं येवका जाल्यार आमी पयलीं हांगा येवन घेवन हे देवस्थाना पयलीं येवका देवस्थाना येवन घेवन समय आमी हे करका हांगा भजन की
तुमक कसं नेता भजन या नाजले फूल गांता फूल गांच्या क्या नाजले बाकी कसं नाही तुम्ही करच्या जाता. सो कसं नाही करा न देव तोषणम वृथा म्हणून सांगेल असा. देवाक संबंध पाविल तसले कसने कार्य केले री ते व्यर्थ जायना म्हणून सांगेल असाच. आम्ही लेखताले कोयर काढल्यावर व्यर्थ रे फूल घातल्यावर बर शिजता कित्याक म्हळ्यार फूल घाल्यार देवाक वचून पडत न्ही ताजेन चड फल मेळच शिजता. हे कोयर काढल्यार भायर उडचके पडता. बट आमगेल चूक जात तहीची कसनेची देवाक संबंध पाविल केलं म्हळ्यार ते व्यर्थ जायना. फूल घातल्यार वैके तितले फल असा. कोयर काढल्यार देवस्थाना येऊन कोयर काढल्यार वैकेची तितलेची तुमका फल असा. हाका उदाहरण कोण की म्हळ्यार अंबरीश महारायू. अंबरीश होड रायू होड म्हळ्यार होड राय तागेल घरान तू ताक कितले जावका जाल्यार ताणे सेवक वर्गांक आपून घेनू ताण कसने काम करून घेवेत. ताण इतले हे करीत की म्हळ्यार एक एक बोटाक एक 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 सेवक दवरीत. एक एक बोटाक एक 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 सेवक दवर. खाली तू माग अंगुष्ट मात्र तू क्लीन करका अनेकला अनेक बोट क्लीन करा अनेकला तशी ताणे दवरच तसल सामर्थ्य तागेले कसा. एक व्यक्ती के एक सेवक नाही एक बोटाक एक एक सेवक. हाताकानी जावका आणि 10 लोकांक घालेत पायाकानी एक 10 लोकांक घालेत तितले ताणे जावका जाल्यार कितले ताणे हे करीत तसल रायतो. किंतु आपल्याला देवस्थानाचे आपल्याला गर्भगृहाचे मार्जन करचे शेण फापुडचे तोची करता आशिल्लो. अंबरीश रायूची आपल्याला गर्भगृहांत आशिल्ले देवाले कूड कसं नसा ते मार्जन करचे कोयर काढचे नाजाल्यार शेण फापुडचे हे कोण करता आशिल्लो रायू करता आशिल्लो. ताका सेवक नाशिल्ले सेवक आशिल्ले किंतु देवाल काम स्वतः केले रे पुण्य मिळता म्हणले एकही एक उद्देशानं अंबरीश महाराज वैके तसल काम करता म्हळ्यार आमगेल तसले हुलू मानवान कसं करका म्हणून तुम्ही सर्व लोकांना आलोचन करका. त्यातकून इतलेक देवालय कार्याक महत्व दिलं असा. त्यातकून सांगले न देव तोषणम वृथा कसने गोत ना बा कसने गोत ना तुमका कोयर काढचे काही कळना फूल गांचे काही कळना भजन म्हणचे काही कळना कसने तुमका कळना जाल्यार येऊन दर्शन केल्यार वैके तुमका देव पुण्य दिवचे तसलो आमगेला देव म्हळ्यार त्यातकून आम्ही ताका कसन प्रार्थना करताना करुणामयी म्हणून सांगताची नाजाल्यार आमका करुणामयी कित्याक की म्हळ्यार खाली दर्शन केल्यार वैके तू आमका फल दितास मुरे. त्यातकून आमका ताका करुणामयी नाजाल्यार करुणामूर्ती नाजाल्यार असल अनेक रितीर आम्ही संबोधन करताच कित्याक म्हळ्यार ते गुण तागेलान तसा आमगेलान तू तितले हे ना. आम्ही करुण करताच कोणा लेगी आमगेले चौडू वाचेरी कसने तरी 1-2 मार्क्स घेतल्यार करुण करताच. उर रे पुता उरो मुकाल दिवसा बरे कर रे म्हणून सांगता कोणे तरी दुसरे जाल्यार करुण करतावे आम्ही जायना आमगेले की. किंतु देव तशी नाही खाली दर्शन केल्यार वैकेची तू दर्शन मागेल दर्शन केल्यार वैका हांव तुका सुख दित रे म्हणून घेनो दिवचे तसले आमगेलो देव असताना तितले तरी येऊन घेन आम्ही केल्यार वैकेची देव पावता आमका. आता खाली नित्याचे जाले आता होड महोत्सव रजत महोत्सव असताना तुम्ही कशी येऊ का म्हणून घेनो कशी रुपये रेट वाढत असा तुम्ही वैचे हांग घेवचे रेट तुम्ही हांग घेवचे रेट वैके चढ वाढका. रेट म्हळ्यार रन रेट म्हणचे महिन्याक एक पंत न्ही वारवाराक एक एक पंत आयलं म्हळ्यार रन रेट वाढलं म्हणून अर्थ. नाजा महिन्याक एक पंत येवचे आशिल्ले आता वाराक एक पंत आयलं म्हळ्यार महिन्याक 4 पंत येईल तशी जाता. ते भांगरा रेट वाढले हांग तुम्ही देवाल दर्शन येऊन घेनो ताजे एक फल तुमका मेळता म्हळ कितेरी आम्ही सांगले. सो इतलेक देवालय पुण्य विशेष पुराणांत की शास्त्रांत की सांगिल असा. कित्याक की म्हळ्यार एक संन्यासी जावन घेन आम्ही तुमका देवालय घोरका म्हळ्यार देवा लागी देवाल कर्तव्याक आम्ही तुमका देवाल कर्तव्या बद्दल नाजाल्यार देवालेगी तुम्ही कशी हे करका कित्याक म्हळ्यार तुम्ही सांगतात न्ही गुरुल मुखांतरची देव पावता आमका गुरुल मुखांतरची देव पावता. सो आमगेल उपदेश ह्याचीच उरता. आम्ही आमगेल विषय सांगून काय अर्थ ना. आम्ही तुमका देवा लागी कसे होरका म्हण सांगल्यार मात्र त्यांना आम्ही हॅपी ठेर बसून घेऊन कसन की एक योग्य केलंय म्हणून घेऊन जाता. त्या निमित्तानं सर्वही जनांक आम्ही सांगते त्याचीची जल तितले तुम्ही देवाल लागी उरका देवाल सेव करतेशी हे करका तुम्ही तरी करत असाच. बट मुक्काविले
तुमगेला होड कर्तव्य कसन की म्हळ्यारी तुमगेल चवडू तशीची पालन करची तशी जाऊ का ते पालन झालं हे झालं होई किंतु तुमगेल किंत चढ जाऊ तशी तुम्ही हे कर का तुम्ही केन्नाही कसन करताय की म्हळ्यारी तुमका केन्नाही दिसत कसन की म्हळ्यारी मागेल तशी जाऊ का म्हणून कोणा अपेक्षा करना मागेल किंत चढ जावं म्हणून तुम्ही अपेक्षा करताची हांव मारे या एक 2-3 बिल्डिंग बांधता आशिल्लो मागेल चल्लो 40 बिल्डिंग बांधची तशी जाल्ला हे तेन तुमका अभिमान जर तुमगेल तितले हे जाल्यार हांव आनी हांव एकच मुरे कमी जाल मग आनी तुमका त्रास जाता हांव मारे या हांव कुमटांत मात्र बिल्डिंग बांधता आशिल्लो मागेल चल्लो तशी न्ही मारे कुमटांनी बेंगलोर वयके तो बांधता म्हणून तुमका एक अभिमान मागेल किंत 1.5 पट्टीन जाला हांव 1 पट्टी असलेरी हो मागे किंत 1.5 पट्टी जाला ते थंय मात्र न्ही बिझनेसान तू बुद्धिवंतिकेंत मात्र न्ही हांव मारे संध्या वंदन मात्र करता आशिल्लो हो संध्या वंदन न्ही एकादशी वैके करून मागे किंत 1.5 पट्टी म्हणून घेवची तशी तुम्ही त्या चरडाक वैके तयार करका म्हळ्यार आमी अभिप्राय नाजाल्यार खाली बिझनेसान तू हांव मारे 10th शिकेलो हो इंजिनियर मागे किंत 1.5 पट्टी शिकला थंय मात्र हे लागू न्ही बिझनेसान तो हांव मारे म्हयन्याक 20,000 कमयता आशिल्लो तो 1 लाख मागे किंत थंय मात्र न्ही हांग वैकेची 1.5 पट्टीन जावची तशी तुम्ही ताका संस्कार दिव का म्हणले वैके थंय वैके पालन करका नाजाल्यार एक सायड मात्र बॅलन्स जाले आनी एक सायड इम्बॅलन्स जाताले थंय कडेरी हो संध्या वंदन करता 20,000 कमयत आसा हांग संध्या वंदन करताना 1 लाख कमयत आसा अशी जायना अशी उरका हांग वैकेची आता तो संध्या वंदन मात्र करता आशिल्लो हो संध्या वंदन वैके करता आसा एकादशी व्रत वैके करता आसा असेल कसं तरी जाल्लं म्हळ्यार तेन्ना तागेल जीवन सार्थक जाता म्हणून न्हू आमी लेखताच म्हळ्यार आनी चड समय आमी घेनाची मुकावील दिवसांतू कार्यक्रमांतू मुकावील विषय आमी सांगताच किंतु आयच्या दिवसाक स्वाम्याक अत्यंत प्रीतीपूर्वक हार्दिक रितीरी मठा गौरवा प्रमाणे स्वागत इत्यादी केल बदल पुनः हांगाचे आडळित मंडळीक आमी संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू आमगेले हे देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानाचे प्रांगणांतू हांगाचे आढळीत मंडळी तशी आमगेल्या हेरवट्टा गावांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु।